सुरवातेक सगळे आम्ही गीत घेऊया. हिम नंबर 826 पेज नंबर 13. हिम नंबर 826 पेज नंबर 13. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सोरया, दुनिया देवा वागानुया, आरोन आमचो ताका जोया, दारोणातून पडप दोनिया, जिवितातून जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक वाट दाखय, तुज्या राजान व्हरून बाबोय, दारोणातून पडप दोनिया, जिवितातून जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक वाट दाखय, तुज्या राजात व्हरून बाबोय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाची भेटीन सगळ्यांक तुमकां. ही मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या ग्रेगरी वालिस हाच्या ओतम्या पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ॲशली वालिस तशेंच ब्रायन डिसुजा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमचीं भुरगीं SSCचीं भुरगीं आपले परिक्षेक तयार जातात, तांचेर खेरीत भाशेन आशिर्वाद मागुया. ही तयारी तांणी बरे भाशेन करूंक आनी ही परिक्षा करता आसतना तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण तांचे पासत आमी मागुया. हेर सगळीं जण एकल्याची आमची खासकी मागणी जी आसात ही लसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी तयारी करता आनी जेजू स्वर्गार चडून वेता तेन्ना एक वस्त आमकां उगडापी करता. नथींग इज परमनंट, कितेंच तशेंच उरोना, पूण सगल्यो वस्तू बदलत वेतात. म्हणटच आयज ही मिसाची भेट भेटयता आसतना आमच्याय मनान हाडुया जें कितें वायट आमचेर आयिल्लें आसा, जें पॅन्डेमीक येयल्लें आसा तशेंच उरचें ना, बदलतलें. आनी ह्या पासत आमचेंय जिवीत बदलूंक एकदम गरजेचें. पूण जायते फावटी आमी आमचें मन बदलूंक, आमच्यो वायट संवयो सोडूंक, आदल्यो ज्यो वस्तू आमी धरून आसा त्यो बदलूंक आमी निबोर मनाचीं जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनांत तोंडांत सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच वार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारुका, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोश भरीत आसोशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. तोय झोलमान पोंताचो आकिला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इतालेक तावन आयलो, कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचे म्हूण क्लाउदियसान हुकूम घालो. पावलू तांचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करताली देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर करतालो, कित्याक ती ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर शेनवाराक देवस्थानांत तो वाड विवाड चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासेदोनेक तावन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचे उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिषेक म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपली आंगोस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां बुजो. म्हजे पाळयेन हांव निर्मळ. आतां हांव विदेशांशी वेतलो, थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक बोसतालो आनी तांचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोंब्याचेर बावर दवरलो. कोरिंतांतल्यान जायत्या लोकांन पावलूचे आयकून सोत मानले आनी पवित्र स्नान घेतले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. शेकाणशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. पोतून म्हणयात. शेकाणशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकाणशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयेथाय आपलो थीर विस्वासी मोग मोणान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब. शेकाणशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकाणशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकाणशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां कुशालकायेन मुरगडटली. Alleluia, 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 alleluia. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात.
ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात, आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात, आनी हांव बापाशी वेतां. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक करताले म्हूण जाणा जावन जेजून म्हळें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात, आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अशें हांवें म्हणलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी रडटल्यात आनी पिंगलतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो. तुमी खंती बरीच जातल्यात, पूण खंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, इंग्लिशींतल्यान एक म्हणणी आसा, नथींग इज परमनंट एक्सेप्ट चेंज. नथींग इज परमनंट एक्सेप्ट चेंज. बदल आसा तोच सदां जाता. ताचे भायर हेर दुसरें जें कितें आसा तें सदां तोकपा सारकें असलें कांयच ना. म्हणटच सगल्यो वस्तू बदलूच रावतात. हो संवसार बदलत रावता, आमची वागणूक मनशांची बदलत रावता, शिकवण जी आमकां दिल्ली आसा ताचो अर्थ आनी ताचें एप्लिकेशन जायते फावटी बदलत रावता. सगल्यो वस्तू बदलत रावतात. आनी पयले पवित्र सभेच्या जिवितांतूय अशें घडटा तें आमी पळयता. बदलत रावतात वस्तू. जो दुमाळो तांकां पडटालो तोय बदलत रावता. मदेंच तो वाडटा, मदेंच देंवता. मदेंच हे जे राजा आसात त्या काळा वेले ते ह्या भावार्थाक आपलो सहकार दितात, तो वयर काडटात. मदेंच त्या काळा वेले जे लोक आसात आनीक जे रुलर्स आसात ते तो चिड्डावन दवरतात, दुमाळो दितात. भाग्यून पावलू पयलो दुमाळो दिवपी, मागीर परगटपी जालो. आनी जेजूचो परगटणार जालो तेन्ना ताच्याय जिवितांत तेंच घडलें. थोडे फावटी ताका सांगात मेळटालो, सहकार मेळटालो, जाल्यार जायते फावटी ताका ऑपोजिशन मेळटालें. आनी जायते फावटी हें ऑपोजिशन आसा तें ताच्याच मनशांक कळ्ळें. आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकता, हे जुदेव जे आसात कोरिंथ शारांतले तेच ताचेर आड वेतात, ताचे शिकवणेचेर आड वेतात. पावलू आपलो वावर चालूच दवरता. एके वाटेन दिसा दिसपट्टो वावर तंबू बांदपाचो. पावलूनच म्हणलेलें आसा, जो कोण वावर करिना ताणें जेवचेंय न्हय. म्हणटच आमी कोणेंच आमचो वावर करिनासतना वो तें जेवण आमकां फावो न्हय आसतना जेवचें न्हय अशें भाग्यून पावलू शिकयता. जाल्यार आपल्या जिवितान तंबू बांदपाचो वावर करता. आनी आयज आमी धर्मदुतांच्या इतिहासान आयकता, आकिला नांवाचो हो एक जुदेव ताका मेळ्ळो आनी ताचे बराबर तो वावर करूंक लागलो. आनी दुसरे वाटेन आपलो वावर म्हणजे धर्म परगटणेचो वावर चालूच दवरलो. आनी जेन्ना जुदेव मानून घेनात, जे कोण मानून घेवंक जाय आसले ते मानून घेनात, तेन्ना तो भायर सरता. आनी भायर वेता आनी म्हणटा, आतां तावन हांव विदेशांशी वेतलो. म्हणटच देव काळा काळार आनी वेळाच्या वेळार वेगवेगळे दुमाडे धाडून वो वेगवेगळ्यो घडण्यो घडून हो जेजू सगल्यांक पावसो करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जेजू आपल्या शिसांक आपूण वेचो आसा ही खबर सांगता. भाग्यून ज्यो हांव शुभ वर्तमान बरयता तेन्ना थोडी फावटी तें समजूंक आमकां अवघड लागता. पूण खेरीत भाशेन जेजू आपल्या बापाशी वेतलो म्हूण आपल्या शिसांक पयलींच सांगून दवरता. आनी त्याच बरोबर ही भासावणी, बापाशी वेता तो तुमकां सोडून वचचो ना, तुमकां परो घालचो ना, तुमकां अनाथ कशें सोडचो ना, पूण शारुती तुमचेशी पाटयतलो.
पूण जेजू वेता तेन्ना खोंत भोगतली, कित्याक आमी मनीस वो हे शीस जे आसा जे मनीस ते मनशाळे नदरेन पळयतले. आतां पासून आमकां जें कितें घडलेलें आसा, 2 म्हयने बरोत आयले आतां लॉकडावन, आमकां हें दूख खोंत भरलेली आसा. समजनात थोडी पावटी वस्तू, दुकां येतात, रडोंक येता, पिरंगोंक जाता. पूण त्याच बराबर ह्या खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. निमणी उतरां आयच्या शुभ वर्तमानाची जरी तर आमी सोत मानपाक तयार आसा जाल्यार आमकां हें बरेंपण मेळटलेंच. म्हणटच जितलें चुकीचें वो वायट अदृश्ट आमच्या जिवितान भितर सरलेलें आसा तें जेजू मुखार दवरुया. पवित्र मिसाची भेट आमकां घडये ह्या दिसांनी इगर्जेन येवन भेटूंक मेळ्ळो ना, पूण भाग आमकां कशेय भाशेन ह्या मिसाचो आमकां एक उलोवप मेळटा तो घेवया. आमच्या घोराब्यांनी आमी मागण्यांक बाराबर मेळटा, हातूंतल्यान आमचे घोराबे बाराबर मेळटा तेन्ना ही खोंत परगटचे बदलेक आमी हो संतोश परगटुया आनी एकामेका सवें जें बरेंपण आसा तें मानून घेवन, एकामेकाक जें बरेंपण देवान दिलां तें मानून घेवन, आमच्या घोराब्यांनी थोड्योश्यो वस्तू बऱ्यो जाल्यात, आमच्या भोंवतणी थोड्यो वस्तू बऱ्यो जाल्यात, त्यो मानून घेवन आमी संतोश बरीत जावया आनी ह्या वायटाचेर उदृश्टाचेर आमचें झूज मांडटा आसतना देवाक सदांच चिटकून रावया, देवाचे शिकवणेक घोट रावया. भेटोन ह्या वेळार गीत घेवया. C25 पेज नंबर 39. C25 पेज नंबर 39. बापा ना आमचे लागीं दिवूं तुका हुकूम देणी, देखून आमी ती तुजी भुरगीं आखी प्रितून करता वेदी, तिचेर तुका समोर पिता संवसारांतली सर्वार सोंसली. मोगाल बापा घे तूं मानून हेच आमगेलें व्हडूणेपण, ताटांत काशी दितां घालून तुका आमचें हेच विणोरपण. मोगाल बापा घे तूं मानून हेच आमगेलें व्हडूणेपण, ताटांत काशी दितां घालून तुका आमचें हेच विणोरपण. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बोवार्थ्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमोड तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपुर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उंच सर्गी तुका सय सय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. जिवितांत आनी आमच्या भोंवतणी सगळें बदलत रावता देखून आमकां सुडसुडाय आसपाक गरज, फ्लेक्सिबिलिटी आसूंक गरज. हेंच देणें आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.
आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमकां शांती दी. तुझे कडेन रोगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर जुट्टी आनी खास थाडीन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची जू मोगालाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच आनी एकूच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया D31 पेज नंबर 64. Mogal Jesu yo tu yo Baba boni भेटूंक यो आमच्या काळजांत रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो गोठाय तुजी दितूं दी बुजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी मोगाल जेसू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो. पळयात सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैंबाक तूं ओकोंत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. एक चोत्राय धरची. फाल्यांच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी मिसाचे भेटेन SSCच्या भुरग्यां पासत मागतल्या म्हणटच सगळीं जीं कोण पयस आसात तांणी हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक जाता. SSCची भुरगीं आसात तांणी आपल्या घरच्या वांगडा हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक जाता. बरे भाशेन तुमच्या मागण्याच्या कुडांत तोर रेडी करची आनीक ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेवन हो आशिर्वादूय घेवंक प्रयत्न करचो. कालच्या एकाच दिसाक आमच्या भारतांत कोरोना व्हायरस केसीस
5,000 वयर चडल्यात एकाच दिसाक. वाडत आसात केसीस. मातशे आमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन आमची काळजी घेवची. जितली प्रिकॉशन्स घेवपाची आसात ती बरे भाशेन घेयात. सॅनिटायज, सोशल डिस्टन्सींग ह्यो वस्तू ज्यो आमी करूंक जाय. गरजे भायर सरचे न्हू. म्हणटच आमी एकामेकाची काळजी घेवया आनी आमची जण एकल्याची काळजी घेवया आनी एकामेका पासत ह्या वेळार मागुया. सुरपदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, सुरपदवेदार आनी काकूत्सारा देवा, तुजे रचनेचो तुजे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन ती कोनवालायेन आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू जाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेडचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सुरशी तुजे सुशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन एक गुणाधिक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फौजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक फावती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन तुजी जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाक गीत घेवया F20 पेज नंबर 95. F20 पेज नंबर 95. संसार सोपोया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोया तुमचे संगाती हांव आसा. पापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्रात्मो घेया ताच्या बळान सोक्तीन देशांत सगल्यांक मोचे गोवाय जाया.